एल्टोनाचे खंय सभापती आड वक्तव्य माफीचे मागणे वेल्यान बोवाळ सरकार पक्षान सुरू केल्ल्या गोंधळात विधानसभेत 2 फावट कामकाज स्थगीत प्रश्नकाल व्हावलो। एनईपीचेर चर्चा नाका म्हूण सरकार पक्षान प्रश्नकाल प्लान करून धुकल्लो विजयाचो आरोप। कार्लूस शिक्षण खात्या आड एकलोच डिबेट करपाक तयार, विरोधक मागता अर्देवर चर्चा। उटंगराचो रेड अलर्ट, मुख्यमंत्र्याची भौशीक शिटकावणी। गोंयभर पावसाचो नेट चालूच, रस्ते उदकापोना, शेतां भाटां घरांनी उदक। सिजनल पावस 80 इंच पार, 42% मायज। जीएमआर कडच्यान मोपा विमानतळाच्या येणावळीचो वांटो सरकाराक 31 मे न्ही 7 डिसेंबर सावन जीएमआराक कन्सेशन कबलाती प्रमाण थाकाय, मुख्यमंत्र्याची म्हायती। काय उदकाच्या टँकरांनी व्हरतात सिवेज, विरोधी पक्ष फुडारी म्हणतात सरकाराचे लक्ष ना, मुख्यमंत्री म्हणतात सापडिल्ले तांचेर कारवाय केल्या, आता एकूय वॉटर टँकर सिवेज व्हरना। मुरगांव पोर्टावेल्या येरादारीक सरकार पक्षाची दादागिरी, आमदार मेतेर जाता विजयाचो आरोप। मुख्यमंत्री म्हणटा वगीच आरोप नाका, इश्यू सुटला, मिडियात येता तो पुरावो न्ही। रत्नागिरी, दिवाण खवटी आणि विनेरे मधल्या रेल्वे रुळाचेर पालसण कोसळून माती रुळार, रुळावेली माती काडपाचे काम पुराय जाल्ल्यान रेल्वे लायन परत उक्ती। पूजा शर्माची सुनावणी धुकल्ली, ब्रेस्ताराचेर सरकारी वकील हजर नाशिल्ल्यान सुनावणी धुकल्ली। पावसाच्या सावाराक लागून होनवारात पालसण कोसळ्ळे, राष्ट्रीय महामार्ग तात्पुरतो येरादारी खातीर बंद। गोंयाचो नवो डीजीपी आलोक कुमारान घेतलो गोंयचो डीजीपी पदाचो ताबो, विधानसभेत वचून घेतली मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भेट। फकत 200 ते 300 लोकांचो IITक विरोध, गोंयचे तरणाटे वतात शेजारच्या राज्यांनी शिकूक, मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालचे, इश्यू सोडोवन गुन्यांत घालपाची तारीख जाहीर करची। शिगावकुळ्या फायर ब्रिगेडीची गाडी आणि सुमोचो अपघात, फायर ब्रिगेडीच्या गाडयेचो टायर फुटिल्ल्यान अपघात, एकलो गंभीर जखमी। उत्तर काश्मीराच्या कुंभवाणा जिल्ह्यात शिमेरेच्या वाठारात घुसखोरी करपाचो यत्न फेल, भारतीय सैन्यान केल्ले कारवायेत 3 घुसखोर आतंकवाद्यांक मारले। लोकसभेचे वेंचणुकेत बीजेपीक अति आत्मविश्वास नडलो, उत्तर प्रदेशाचो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा कार्यकारिणीचे बसकेक उलयलो। बेहिशोबी मालमत्तेचे केशीत कर्नाटकाचो पालवी मुख्यमंत्री DK शिवकुमाराक सुप्रीम कोर्टान थाकायना, FIR रद्द करूक सुप्रीम कोर्टाचो न्हयकार। मध्य प्रदेशाचे भोजशाळा मंदिराड मशिदीचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात, ASI सर्वेत मेळ्ळ्यो हिंदू देवतांच्यो 96 फुटिल्ल्यो मुर्त्यो, वेगवेगळ्या शेकड्यांतली नाणी। अरविंद केजरीवालाच्या 8.5 किल न्ही 2 किल वजन देंवला, तिहार जेलीच्या सुत्रांची माहिती। आप म्हणटा केजरीवालाक डायबिटीज, ताका सारकी वखदां दिनात। ओडिसाच्या जगन्नाथपुरी देवळाचे रत्नभंडार 46 वर्सांनी उक्ते, 11 अधिकाऱ्यांनी केली पळवणी, नागदेव ह्या भंडाराची राखण करता म्हूण बातमी व्हायरल। प्रचंडाचे सरकार पडल्या उपरांत KP शर्मा ओली चौथे खेप जालो नेपाळाचो प्रधानमंत्री, नेपाळाच्या राष्ट्रपतीन दिलो सोपूत, मोदीन धाडल्यो शुभेच्छा। इम्रान खानाचे पाकिस्तान, तेहरीक-ए-इन्साफ पार्टीचेर पाकिस्तानात बंदी घालपाचो पाकिस्तान सरकाराचो निर्णय, पक्ष देशा आड वावुरता म्हूण आरोप।